इंडिया टुडे जे मॅगझीन दर वर्सा विविध सेक्टरां वयल्यान विविध पॅरामिटर्स लावन निरनिळ्या राज्यांचो अभ्यास करता आनी ह्या सेक्टरां वयल्यान रँकींग ठरयता। ताचे रिजल्ट डिक्लेरेशन काल जालें। म्हाका राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून आपयल्लो दोन सेक्टरां मदीं एक हेल्थ जे एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा म्हणजे डेप्युटी CM चलयतात आनी दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर। ह्या दोन सेक्टरांनी स्मॉल स्टेट कॅटेगरींत आमी एक नंबराचेर आसात। हाच्या शिवाय इकॉनॉमी आनी इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट ह्या दोन सेक्टरांनी आमी 2 नंबराचेर आसात। बिसायड्स इन द सेक्टर ऑफ एनवायरमेंट, एज्युकेशन, एग्रीकल्चर एंड ई-गव्हर्नन्स ह्या 4 सेक्टरांनी आमी तिसरे आसात आनी त्यामुळे त्या मार्क्साची बेरीज करून ओवरऑल रँकिंगात गोंय हे नंबर 1 बेस्ट स्टेट इन स्मॉल स्टेट कॅटेगरी म्हणून आमकां अवॉर्ड मेळ्ळ्यात। हाजे बद्दल हांव राज्याचे सगळे जनतेचे, मुख्यमंत्र्याचे, मंत्रिमंडळाचे आणि डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जे हेल्थ डिपार्टमेंट तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। ह्या रँकिंगान म्हाका दिसता थोडोसो मुख्यमंत्री म्हणूनय आसात आनी थोडे केंद्राक आमी पावतकच हांवें श्रीपाद आमचें थोडेशें कॉन्ट्रिब्युशन आसा। आमी अनेक प्रकल्प केंद्राचे हांगा यशस्वीपणे जावपाक हाडपाक हांगा आमी यशस्वी ठरले हातून त्यामुळे थोडेसो आमकांय अभिमानाचो भाग आसा हो।